गोंयांत नवे उद्देग हाडून गोंयकारांक रोजगाराची संद तयार करपाचें ध्येय सरकारान दवरलां म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलें. पणजी पोरन्या सचिवालया मुखार 69व्या स्वातंत्र्य दिसा तिरंगो हुबयले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. ह्या वेळार सरकारी सेवेत बरी कामगिरी केल्ल्या कर्मचाऱ्यांक राष्ट्रपती पदकां मुख्यमंत्र्यान भेटयलीं. स्वतंत्रताय दिसा निमतान मडगांवां, म्हापशा, वास्को, फोंड्यां आनी बाकीच्या शारांनी कार्यावळी जाल्यो. आणि साधारणपणे 2-1,000 दर वर्सा तरुण तरुणीचो तांडो आयटी क्षेत्रांतल्या नोकऱ्यांची वाट पळयत असताना हांगा कांय स्कोप ना म्हणून अन्य राज्यांकडे हैदराबाद आसात, बेंगलोर आसात, पुना आसात अशा राज्यांकडे आशाळ गुण नजरेन पळयतात. The contribution to labor welfare are also proposed to enhance the minimum wages raised in government department, autonomous bodies, corporation, etc., keeping in mind the demand of labor. The government also initiated steps to streamline labor administration. Accordingly, a single online return for all labor laws would be put in place for ease and compliance. Goa government is also alert towards the health of its citizens. Besides state-of-art super specialty healthcare cardio unit, it has also strengthened the annual transplant program. Children salute! Salvation! जो शिक्षणाक बरो आहा, जो स्पोर्ट्सान बरो आहा, जो खंयच्या कलेन बरो आसा, तेचें नांव वयर वयता. आनी जशें एक सिंगल व्यक्तीचें नांव आपापल्या एक हितून म्हणजे स्पोर्ट्सान किंवा एड्युकेशनान कलेन जर त्या मनशान आपल्या वयर भुरग्यान वयर काडलें जाल्यार ऑटोमॅटिकली देशाचें नांव वयर वयता अशें हांव मानता. स्वातंत्र्य सैनिकांचे एक स्वप्न आसा जे म्हणजे दोळे मुखार क्रांती मैदान आसा ते पूर्ण करपाक जाय. आमकां तें काम करपाक जाय आनी तें काम पूर्णत्वाक हाडपा खातीर हांव म्हज्या प्राणाची प्रतिश्ठा थंय लायतलो अशें हांव नमूद करतां. आमच्या स्वातंत्र्याक एक महत्व दिवया. हे कितें घडटा पळय ते आमच्या फायद्या खातीर घडटा, आमची प्रगती करपाक घडटा. म्हाका गर्व दिसता, अभिमान दिसता. आमचा एकेकाळचो भारत देशाचो इतिहास जर आमी समजून घेवपाक जर प्रयत्न केलो जाल्यार सबंद जगाक महासत्ता साम्राज्य चलोवपाची इतली ताकद आमच्या भारत देशामध्ये असते. सरकारान वन रँक वन पेन्शन येवजणेक तत्वताय मान्यताय दिल्या म्हूण प्रधानमंत्री मोदीन सांगलें. पूण ही येवजण चालीक लावपा विशीं प्रधानमंत्र्यान ठोस कांयच सांगूंक ना. स्वतंत्रताय दिसा लाल किल्ल्याचेर तिरंगो हुबयले उपरांत उलयतालो. एलपीजी गॅस सिलिंडर गिव इट अप ह्या मोहिमे खाला सुमार 20 लाख लोकांनी अनुदानीत गॅस सिलिंडर सोडले म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें. स्टार्टअप स्टँड अप इंडिया ही नवी संकल्पना प्रधानमंत्र्यान मुखार हाडल्या. नई ऊर्जा के साथ नए संकल्पों का, देश को आगे ही आगे ले जाने के लिए नए उत्साह से बढ़ने का. मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः वन रैंक वन पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है, लेकिन इसके संगठनों से बातचीत का दौर चल रहा है। हम चाहते हैं
अंतिम दौर में ये दाव तब पहुंची है, संपूर्ण राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हर किसी को न्याय मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए 20-20, 25-25 साल से लटकी हुई समस्या का हमने रास्ता खोज रहा। काला धन वापिस लाने की एक लंबी प्रक्रिया है, चल रही है, लेकिन इतना तो हो गया है कि अब कोई काला धन बाहर भेजने की हिम्मत नहीं करता है। करीब 15,000 करोड़ रुपया, हर साल का 15,000 करोड़ रुपया, जो कि गैस सिलेंडर के नाम से चोरी होता था, वो बंद हो गया, भ्रष्टाचार चला गया। मेरे देशवासी, आज मैं गर्व से कहता हूं कि ये गेल एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी गिव इट अप का मूवमेंट चलाया, अब तक 20 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। भाई, घेऊया एक विराम।